लष्कर भरती शिबिराक अंदू गोंयकारांनी बरो प्रतिसाद दिला। ब्रिगेडियर कजारिया मिडिया कडेन उलयलो। फोंड्या बुधवारा लष्कर भरती शिबीर जालें। सुमार 250 भुरगे आयिल्ले। हे पयलीं 100 सुद्दां येवंक खंय कुस्तार जाताले। गोंयच्या भुरग्यांक लष्करात वचपाची संद मेळची, रोजगार मेळचो म्हणून हो कॅम्प फोंड्या आनी दिवचले शुक्रार मेरेन लष्कर भरतरी चलतली। पयल्या पावंड्यार भुरग्यांची धांवपाची आनी उंचायेची चांचणी घेतात। 101 भुरग्यांनी मुळाव्यो चांचण्यो पास केल्यो। The past response has not been very encouraging as far as Goa is concerned. So we were adamant that this time we should conduct the rally here exclusively for the people from Goa. So that's how we planned. And the response, what I believe when I was interacting with the Senior Sainik Corps officer, he said the response hardly used to be 50, 100 odd. But this time 259 candidates have arrived, and out of which 173 people they have been selected for run, and out of 173, 100 have been cleared for the other test. What I felt over the last 10 years is we are not doing enough awareness regarding a career in the armed forces. We can't blame our youths who are not coming forward because they don't know. They don't know that such a good option is available to them. So it has become our duty to make them aware through print media, through electronic media, through motivational lecture, or visiting colleges and schools, tell them about it, which we are doing it now. Effort is being made and the results are showing. आत्माराम नाडकर्णी फुडलो 1.5 म्हयनो गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल म्हणून काम पळयतलो। सरकार पर्यायी व्यवस्था करे मेरेन आदार करपाचें ताणें मान्य केलां। मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिला उपरांत ताणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो। मात ॲडव्होकेट जनरलान अशें अकस्मात पद सोडल्यार सरकाराची अडचण जातली तेन्ना थोडे दीस मातसो आदार करचो म्हूण नव्या मुख्यमंत्र्यान विनवणी केल्ल्यान ताणें ही जबाबदारी आपल्या कडेन थोडे दीस दवरल्या। पर्रीकाराच्या राजिनाम्या उपरांत ॲडव्होकेट जनरलानय ताकतिकेन राजिनामो दिल्ल्यान बरेच कोफुसांव जाल्ले। हायकोर्टांत कांय म्हत्वाच्यो केसी चल्ल्यात। अशे परिस्थितींत ॲडव्होकेट जनरल ना जाल्यार त्रास जातले हे सरकाराच्या लक्षांत आयले आनी पर्यायी व्यवस्था जाता मेरेन तांणी हो भार सांबाळचो म्हणून तांकां विनवणी केली। आत्माराम नाडकर्णीन प्रुडंटाक सांगलें तें अशें, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी नवे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी म्हाका पर्यायी व्यवस्था जाता मेरेन आदार करपाक सांगलां। ताका लागून एक फुडलो 1.5 म्हयनो तरी हांव ही जबाबदारी सांबाळटलों। ताचे उपरांत मात म्हाका एजी म्हणून काम करपाची इत्सा ना। हांव परत म्हजी खाजगी प्रॅक्टीस सुरू करतलों। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार म्हादय सारके केसीचेर नाडकर्णीन खूब बरें काम केल्लें। तशेंच हे केसीचो निकाल गोंयचे फावरात जातलो अशी परिस्थिती तयार केल्ली। अशे परिस्थितींत कशें कितें हें विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें तें अशें, म्हादय हो गोंयचे दृश्टीन म्हत्वाचो प्रस्न। एजी हें पद सोडटकच पासून ही केस हाताळपाची म्हजी तयारी आसा। सरकाराक जाय जाल्यार तांणी दुसरो आदवोगादूय नेमूं येता। मात ह्या प्रस्नाचें गांभीर्य लक्षांत घेवन आनी हांवें ह्या प्रस्नाचो सामको खोलायेन अभ्यास केल्ल्यान हे एके केसीची जबाबदारी मागीर पासून घेवपाची म्हजी तयारी आसा। ते पणजे वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसात असोय मदीं बोवाळ जाल्लो। हे चर्चेकय तांणी पूर्णविराम दिलो। No, I'm not contesting from Panaji Assembly constituency. I'm not interested in politics, not at least for the moment. I have no interest in politics at all. हाचोच अर्थ फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर गोंय सरकाराक तितलेच ताकदीचो आनी सक्षम ॲडव्होकेट जनरल निवडचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेवया एक विराम।